मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरेख पळयाच्यो हेडलायन्स. हरमल जमीन रूपांतरणाचो हुस्को उक्तायत थळावे एकठांय. टीसीपी खात्याक पावयला निवेदन. जमीन रूपांतरणात लोकांचे जातले हाल, लोकांक पडल्या भिरांत. गोंयचे रस्ते थारल्यात घातक. सेगीत जावपी अपघात, रस्त्यांच्या सुरक्षेचेर प्रस्न करतात निर्माण. लोकांक हेच सोदचें पडटले, गोंयकारांक पडला प्रस्न. बाळ्ळी जंक्शनाचेर एक बस पडली बंद. येरादारीन लोकांचे केले हाल. सुवातेर जाय बायपास, लोकांची मागणी धरता नेट. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. बाळ्ळी जंक्शनाचेर एक बस बंद पडली. ताका लागून 3 वरां येरादारी ठप्प जाली. कांय बशींनी चुकीच्या वटेनच्यान ओव्हरटेक केल्ल्यान येरादारीची कोयंडी आनीक वाडली. अशी येरादारीची कोयंडी जावची न्हय म्हूण बायपास रस्तो बांदपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. तशेंच येरादारी व्यवस्थापन करपा खातीर ह्या जंक्शनाचेर एक येरादारी पुलीस नेमपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. आज आमी आसात ते नॅशनल हायवे 17 जो 66 जाला ह्या रोडाचेर आसात आनी तुमकां आमी सदां दाखयतात की हांगा ह्या रोडाचेर कशें ट्रॅफिक जाम जाता ती. हांगा लोकांक लग्नाक वचपा मेळना. कोणाक जर एअरपोर्टार वयतले जाल्यार एअरपोर्टार वचपा मेळना. आनीक दुसरें जर कोणी बोरना जालो आनी तेका जर काणकोणच्यान जर खंय मडगांव व्हरपा हाडटात जाल्यार तेणी डायरेक्ट चंद्रार वचपाचें. ह्या आनी ऑप्शन म्हूण तेन्ना हांगा लोकांली मागणी आसा की एक बायपास काडचो आनी दुसरो ट्रॅफिक सेल जे आसा ह्या ट्रॅफिक पुलिसे हांगा दवरची म्हणून. हांगा लोकल पुलीस उरतात पूण ट्रॅफिक सेल जे आसा हे ट्रॅफिक पुलीस ना आनी हेजे खातीर हांगा ट्रॅफिक जाम जाता. आज तुमी बाळ्ळी पळयात. बाळ्ळी एक बस जी आसा ही बंद पडली आनी ही बंद पडपा कारण म्हळ्यार हे बशीवाले येता पॅसेंजर घेवपाक जाय म्हणून मदीं रावतात आनीक मागीर बंद पडटले अशें करून हाल जातात. हांगा अशें ट्रॅफिक सदांच जाम जाता. प्रॉब्लेम जाता. एक वर 2 वर चालू अशी ट्रॅफिक जाम. लोकांक चलोन गेल्यार सुद्दां वचपाक मेळना. कळ्ळें. तो हायवे जाता म्हणटालो तो आतां तो करता म्हटल्यार आनी एक 5 वर्सां लागतले आमकां. पूण सद्या आतां जात्रा आसा. बाळ्ळी इतले रश जाता सामकें मनशांनी लावल्या सुद्दां एम्बुलन्स सुद्दां ब्लॉकाक उरता. हांव कितें म्हणून मागता की हांगा ट्रॅफिक पुलीस जाय सामकें. नाजाल्यार हे प्रॉब्लेम सॉल्व जावपाकूच ना. हे जे मुकोडे बस स्टँडा बगले हे इन बिटवीन द बस स्टँड एंड द आवर पेट्रोल पंप बगले हेच भी तो पड जाता. हे ट्रॅफिक पड इतुले जाम जाता. हेच दिसता की आमी पानामा कॅनल पण क्रॉस करूं इजी. पूण हें न्हू. आतां दुसरें म्हळ्यार हिंग गोश्ट म्हळ्यार हिंगा बस येताय ह्यो प्रायवेट चड करून प्रायवेट बस हिंग येताय आनी हिंग मदेगात थांबताय पॅसेंजर दिवपाक म्हूण. ते ना हे बस स्टँड आहा हिंग भितर वचताय आनी तितू पाडी आमी हे रिकॉर्डिंग करून पुलिसांक आमी दाखयलें बाबा हिंगा उलटे भाशेन जाता म्हूण. तरी पूण पुलीस हिंगा एक्शन घेयनाय. आनी हांव रिक्वेस्ट करतां ह्या पुलिसां आमगे एकलो पूण हिंगा पुलीस घेवचो हिंगा ज्यो बस भायर रावताय पॅसेंजर घेवपाक तांकां धाडायचे ओर तांकां भितर धाडचे पॅसेंजर घेवपाक. जेवण आसतना जशें कोताय येताय आनी सायडीन थांबताय आनी आख्खे ट्रॅफिक हिंगसून मडगांव पावता इतू ट्रॅफिक जाम जाता. आज खंय म्हणल्यार पावल्या ट्रॅफिक आज हें म्हाका चड पावला इतू हें जाम जालां. आहा गोवा 365 खातीर रमेश नायक, रावत गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. हरमल जमीन रूपांतरणाचो हुस्को सरकाराकडेन मांडपाक थळावे एकठांय आयले. टीसीपी खात्याक आमी निवेदन पावयला हाचेर दखल घेवपाचें उतर अधिकाऱ्यांनी दिला खंय. पूण जमीन रूपांतरणात लोकांचे हाल जातले म्हूण हुस्को आशिल्ल्यान थळाव्यांनी खर तिडक उक्तायली. खरं म्हणजे परिस्थिती आमी ह्या जागेन जे उबे आसा ते जागेच्या सायडीचो जर निसर्ग पळयलो जाल्यार आमकां अशें दिसता की हो सगळो निसर्ग कितको नयनरम्य आसा म्हणून. आनी हयसलो जो प्रेसान मुद्दाम दाखोवचो हयसर फोफी दिसता माड दिसता हयसर रासोळ्याचो नंद्रूक दिसता. ह्या झाडाक कितकीशी वर्सां जाल्ली आसात आनी पाणयाचो विशय कसो आसा. एक सादी गोष्ट मी तुमकां पेडण्यातलीच सांगता. आमकां खबर आसा ज्या टायमाचेर कोकण रेल्वे बोगद्याचं काम चालू जाला आणि तो डोंगर थंयसर फोडलो गेलो कित्या खातीर राष्ट्रीय प्रकल्प ही जी कोकण रेल्वे येवंक आसली कितकी वर्सां ती रोह्या मेरेन येयल्ली पण रोह्यासून फुडें येवपाक तिका कितकीशी वर्सां लागली. त्यामुळे तो जो डोंगर असलो तो पोखरूचो पडलो आणि जेसीबी घालून किंवा त्याच्यावर बोगदो मारलो गेलो आणि त्या बोगद्यातून त्या डोंगरात जो अडलेला पाणी असला त्या पाणी धो धो म्हणून त्या बोगद्यातून व्हावपाक लागला आणि अमय गाव हो अक्षरशः सुकलो गेलो.
आजय वचन अमैन पळोवपाची म्हणजे आमचोच गांव पेडण्यान मालप्याच्या फाटल्यान ज्या अमैन वचपाचा आणि अमैन पळोवपाची अमैतले खोपडी अमैतले माड आणि अमैतल्या लोकांचे पाणयाचे हाल कसले जाले ते आमचे भुरगे अभ्यास करता मोर्जेन परिस्थिती कशी आसा सगळे वाटेन ढँग 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 लागलेले आसा कंप्लेनी केले जाल्यार सुद्धा 11, 12, 1, 2, 3 जायसर हे साऊंड सिस्टम बंद जायना सरकारान खूप दिले सुप्रीम कोर्टान खूप सांगले की 10 जाल्या उपरांत साऊंड सिस्टम बंद करा इतको डेसिमल पॉइंट जावो तरी सुद्धा कोण एक आयकपाक तयार ना सगळो गांव करील ते राव काय करील अशी एक म्हण आसा सगळो जर गांव उठ्ठा न्हू जाल्यार तो सरपंच म्हणजे पंचायत राजचो जो कायदो आसा न्हू ताका खूप आनी काही गोष्टी आसा आणि हे सभेला आनी काही एक गोष्ट हांव सांगपाक सोदता ही जी वयर मसुंडी आसा हे मसुंडेक आयची जी आमची पंचायत बॉडी आसा तेतूर पंच आसात सरपंच आसा ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हे सगळे करपाक परमिशन मेळ्ळी वयतली आणि आमकां मडी जोडपाचो जो प्रयत्न जालो ज्या सरपंचाच्या टेन्युअरान हो जो प्रश्न निकालात काढलो गेलो जेची मान्यता आसतली कायमची मडी त्याच्या घराकडे वयतली मान्य आसा तुमकां सगळ्यांक की ह्या सरकारान हे जे सेटलमेंट झोन केल्लो आसा जो फाटल्या सरकार सांगता की आम्ही तो नो डेव्हलपमेंट झोन म्हणून दवरलेलो तो एनडीझेडाचो तो सांगता आम्ही चुकीची दुरुस्ती केली ती फाटल्या सरकारची चूक नसली त्या दुरुस्तीची चूक तुम्ही करू नका ती चुकात दवरा तो नो सेटलमेंट झोनच असो न्ही त्याची सेटलमेंट झोन करपाची काय गरज ना आणि हयसलो जो शेतकरी आसा हयसलो कामकरी आसा हो पेडण्याचो गवंडो आसा कष्टकरी आसा यांची सगळी जे फुडले पिढी आसा तुम्ही वाचा अशी कळकळीचे आव्हान करता आणि परत एकदा सरकाराक सांगता हे जर ना केले जाल्यार हेचे परिणाम हरमलान तर तुमकां भोगचे पडटले पण हेचो जो इम्पॅक्ट आसा हो संपूर्ण गोंयाभर तुमकां अनुभवचो पडटलो आमचे ते भितर ते जमनीन आमची एक मसुंडी आहा आमचे ते हे देवाचे पॅड आसा आणि ग्राउंड आसा हे सगळे आहा आणि येणारे हेतूर जो इम्पॅक्ट आसा पळय हो आमच्या पाणयाचेर पडटलो आणि फाल्यां जर सेटलमेंट येयली आमकां खबर ना 3 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन सेटल करूंक सोदतात ते कळ्ळें सो भितर कितली सेटलमेंट लोक वस्ती येतली आमकां खबर ना 500 फ्लॅट 1000 फ्लॅट 2000 फ्लॅट आमकां वी डोंट नो सो त्याच्या खातीर तांकां आतांच आडावपाक जाय हेचो परिणाम गंभीर आहा म्हाका सांगा फाल्यां जर येयले थंय जाल्यार आमकां 3 हेतूर सफर करचे पडटले एक इकॉलॉजिकल आणि एक डेमोग्राफी हे दोनूय आमच्या गांवाचे हलतले गांवाक गांवूच दवरपाक जाय गांवाचें शहरीकरण करपाचें ना हांगा फॉरेन टुरिस्ट येता हे आमचे नेचर पळोवपाक पर्यावरण पळोवपाक येता हेचो जर विनाश जालो ह्या डोंगराचो जाल्यार सगळे आयज भटवाडचो डोंगर फाल्यां केप्यातलो डोंगर परवा कोरखणचो डोंगर एक 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 करून दोंगर काबार करतले पयलीं पोर्तुगीज येवन गेल्ले पोर्तुगीजांनी 450 वर्सां आमकां हे केले गुलाम दवरले आता दिल्लीकार येतात हो जो फेज 2 आसा तो दिल्लीकार आमकां कॉलनायज करतात पयशाच्या जिवार तो कित्याक सध्या जमा जालेले आहा आमी एक ऑफिशियली लेटर पावयल्ली आहा टीसीबी डिपार्टमेंटाक सध्या हांगासर लोक जमा दाखोवन जाल्लेले आहात ते कित्याक म्हणजे हांगा इतके लोक भायर सरतात म्हणून ऑब्जेक्शन आमी एक पर्सनली एक कितें म्हणटा मिडिया थ्रू आमी दिवंक सोदतात टीसीबी डिपार्टमेंटाक हो इतको लोक एका हेतून भायर सरलेले आहात आवाजान तो फाल्यां सकाळी कितेंय करपाक लोक शकता कोण जर टीसीबी डिपार्टमेंट चुकीचो निर्णय समज घेतलो तेंच्यांनी जाल्यार फाल्यां सकाळी दिल्लीकार येयले आता तेंच्यांनी जी काय कन्स्ट्रक्शन केली किंवा थंयसर विलास बांदले तेका हे फाल्यां सकाळी भायर सगळे लोक जमा जातले आतां तेंकां निश्चित करून उडयतले कारण आमकां ही फुडली जे मोर्चे सारकी परिस्थिती जाल्ली नाका आमकां मोर्चे तुमकां खबर आसतले लोकांक सध्या चलपाक वाटेना दिल्लीवाले सगळे तेंकां इतको ह्या करता तेंच्या गनांनी पावर दाखयतात ते पळयला कितें जाता ते थंय एक्चुअली कशें डिस्ट्रक्शन करतात आनी भुरगे आमच्या स्कुलांतले भुरगे सुद्दां न्हू ते ड्रग्सां खातीर बी आतां बरे भुरगे एकदम आमच्या वांगडा शिकलेले बी जेलीन आतां आसात ते हे कितें करतात ते बरें न्हू आमचं निवेदन घेतलं आणि त्यांच्यानी आपण याच्यावर विचार करतो म्हटलं त्याच्यानंतर सीएम साहेब आमच्या हरमाला येऊन गेले त्यावेळी परत त्यांना आम्ही एकदा याद करून दिल्या की तुमच्याकडे आम्ही फाईल पावयल्या तर त्यांनी म्हटलं की आपण लगेच दुसऱ्या दिवसा आत्ता म्हणजे काल आपण ते सगळे परत एकदा त्यांना रिमाइंड करता आणि आपले हे पावतले म्हणून ते इतले बेसिकली हाय इन्कम वाले लोक ना आसा सो त्या खातीर ह्या लोकांक खूब त्रास जातलो सो ह्या खातीर एक जशें सरान म्हटलं अशें ओके आमी मागता की तुमी बेसिकली हो जो हिल कटिंग बी आसा जे आमकां एक नॅचरल वॉटर सोर्स मेळटा फायदो जाता ह्या लोकांक ते तुमी एक्चुली कन्सिडर करपाचें मागीर आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आसा सगळो दोंगर आसा पण आमकांय भायर वयतले मेळना कांय ना आनी अशें हांव सांगूंक सोदतां की अशें करपाचें ना सगळें नाशाडी करून आमकां हें उदीक पासून मागीर मेळपाचें ना पूण सीएम पासून हरमाला येवन गेलो आमी तसून 6 जाणां थंयसर गेली पूण एक मागणी आसा सरकारानूय आमचे मातशी मागणी करून घेवपाचें
गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचे रस्ते चडांत चड घातक जावपाक लागल्यात. वारंवार जावपी अपघातांची माळ रस्त्याचे सुरक्षेचेर परतून एक फावट प्रस्न उप्रासत आसात. गांवच्या रस्त्यासावन व्यस्त आडमेळ्यां मेरेन आता अपघात जातले काय ना हो प्रस्न ना, पूण फुडें खंय अपघात घडटले हो प्रस्न जावन रावला. आयज वर्सावाडा हरमलात 78 वर्सां पिरायेचो मनीस बांबू व्हरतना पडलो आनी टेम्पो ट्रक ताचे वयल्यान गेल्ल्यान ताका थंयच मरण आयलें. ड्रायव्हर घडणूक थळार सावन पळून गेलो. एक दीस आदी मालीम जेटी लागसर बशीच्या टायरा खाला एका मनशाक मरण आयिल्ले. दोनूय प्रकरणाची चौकशी पुलिसांनी सुरू केल्या. प्रवाशी बशी आनी अमूल दुधाचो टेम्पो हांचे मदीं टक्कर जाल्ल्यान मंगेशी जंक्शन ह्या वळखूंक येवपी अपघाती सुवातेर दोनूय ड्रायव्हरा सयत 11 प्रवासी जखमी जाल्ले. थळावे लोक म्हणटात की ते वर्सां सावन ह्या मार्गाविशीं शिटकावणी दितात, पूण रस्ते सुदारपाची मागणी अजून प्रलंबीत आसा. म्हापशेच्या दत्तावाडी हांगा गाडी स्कूटर अपघातात 28 वर्सां पिरायेच्या भरत हलकीक मरण आयले. एम्ब्युलन्स उसरा पावली म्हणून ताका पुलिसांच्या जिपात बसयलो, पूण तो जिवो उरलो ना. काणकोणच्या चापोली जलाशया लागसर गाडी उलटून एका तरणाट्याक मरण आयले आनी 2 जाण जखमी जाले. हे धोके राज्या शिमे भायर पतळल्यात. पिकनिकेक सावन परतून येताना लोणावला लागसर गाडी आनी ट्रक हांचे मदीं जाल्ले टक्करात म्हापशेच्या 2 गोंयकारांक मरण आयले. घरा वतना अंमलबजावणीचो हुस्को उरला. पणजेत 18 वर्सां पिरायेच्या एका पियोन गाडी चलोवपी ड्रायव्हरान एका मनशाक जखमी केलो. गोंयच्या रस्त्यांचेर जावपी अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. तसो व्हडलो प्रस्न उरला. सुरक्षीत रस्ते, खर अंमलबजावणी आनी नेटान जाप दिवप हे गोंयांत प्राधान्य दिवचे पयलीं आनी कितल्या लोकांचो जीव वचचो पडटलो. गोवा 365 खातीर लिन्सी मिनेझीस आनी अरुण नायक. गोंयांतल्या नायट क्लब आनी स्क्रॅपयार्डांनी उजो लागिल्ल्या व्हड घडणुका उपरांत ढवळी वाठारांत चलपी बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्ड मुखार आयला. ही सुवात नितळ करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. केन्ना हे सगळे प्रस्न जाग्यार पडटले? कोण खर दखल घेतलो? बेकायदेशीर चलपी स्क्रॅपयार्डांचेर कोणाचो आशिर्वाद आसा? अशे साबार प्रस्न हुमकळत आसात. तुमकां खबर आसतलें 1.5-2 वर्स पयलीं असो एक उजो लागलेलो धवळे स्क्रॅपयार्डाक आनी ताका तेकुनूच पेट्रोल पंप आसा. सो म्हाका कळना हांकां कशें चालू करपाक मेळटा. सायडीन पेट्रोल पंप आसा, एक तर तो पेट्रोल पंप काडपाक जाय. पण मोठी जिवीत हानी जी फाटले फावटी जावपाची पळय ती टायमी सुदैवान तें कांय जावना म्हणपाचें. मोठो हेजो खर्च जो आहा म्हणजे तो इतलो आतां तांकां उदक तें हें पालोवपाक जावं बाकीच्या स्टाफांक जेवण हेजो खर्च कोणें बेर केलो? हो म्हाका पंचायतीक हो प्रश्न विचारपाक जाय. तुमी ते ओनरा कडेन घेतले काय कितें? हे ताका तुमी सगळी बिलां दिली काय कितें? काय तुमी तुमचे पंचायतीचे पयशे घातले? लोकांचो हो पयसो टॅक्स पेयराचो पयसो तुमी थंय घातलो. फाल्यां सकाळी ते हांगा इलिगल येतले धंदो करतले आनी मागीर तेजो खर्च तुमी बेर करतले? तशें जावं शकता. म्हणजे कालचो इन्सिडंट तुमकां खबर आसतलो वेळना तो इलिगल म्हणजे रिपोर्टरान ताका क्वेश्चन केलो की परमिशन आशिल्लें. तो म्हणटा परमिशन ना. म्हणजे लँडीन म्हणटा तो कोण तर रावता ते ताणें आपणाक जागो दिला आपूण थंय धंदो चलयता म्हणटा. म्हणजे अशें चालूंक शकता. प्रत्येक ग्रामसभेक सुद्दां हो इश्यू येयलो की कोण तरी थंय वचून खंय हफ्ते घेता. स्क्रॅपयार्डान वचून कोण तरी हफ्ते घेता. फाटल्या ग्रामसभेक हो इश्यू येयल्लो तेन्ना सेक्रेटरी आनी सरपंचान सांगलें कोण घेता नांव दिया. मोठे सारके हें करून तिडकीन सारकें तांकां विचारलें की कोण हफ्ते घेता हें. समज तुमकां इतली तिडक येता ती तिडक तुमी थंय वचून काडपाक जाय. 15 दिसांनी तुमी तेजेर एक्शन घेता म्हणून सांगलेलें. आयज कितले दीस जाले कित्याक एक्शन घेना? स्क्रॅपयार्डाची हायट इतली जाल्या डंपिंग प्लास्टिकाची की ती ऑलमोस्ट वयर वायरीक तेका येयल्या. आनी तेज्या ऑपोजीट शिवाजीनगर म्हणटा थंय सरीस रोड आसा. तसो थंयच्यान तूं दुर्गा वाट वचूंक शकता. त्या सरीस रोडाचेर दोनी वाटेनी इतले प्लास्टीक डंप केल्ले आसा. थंयच्यान कितलेशीच स्टुडंट्स कॉलेजीक वता ती त्या रोडांतल्यान आपल्या घरा वयता. जर त्या जाग्यार जर उजो पेटलो न्ही जाल्यार त्या भुरग्यांचो बळी पडूंक शकता. तेका लागून म्हाका एक मोठो प्रश्न पडला की पंचायत करता कितें? बेतोडा पंचायत इतल्या रस्त्याच्या कडेक स्क्रॅपयार्ड आसा, हाय टेंशनां पोनां आसा आनी ही ऑपरेट कशी जाता? कोणाचो आशिर्वाद आसा हांकां? विदावट हांकां कितें तरी सेटिंगांतल्या शिवाय हें जावंक शकना. कित्याक हांवें हेच्यान पयलीं तेजेर कंप्लेन केल्ली आसा कळ्ळें न्ही. आनी आतां परत मिडियाच्या माध्यमांतल्यान ते हायलायट करता इश्यू की ते दोनी स्क्रॅपयार्डां आहा पळय न्ही ती भुरग्यांक सामकी रिस्की आसा. एक ते हायवेचेर आसा कितें येणारी जाणारी गाडी केन्नाय त्या उज्याच्या लपेटेन येवंक शकता. प्लस हेजेर सरीस रोडाचेर आहा पळय न्ही तेणे दोनी वाटेनी डंप केला. इतलो डंप केल्लो आसा गार्बेज आनी प्लास्टीक म्हणटा अशें. जर उज्याचो पेट घेतलो जाल्यार खंयच्या टायमार कोणाचो बळी वचूंक शकता. आनी हेका होल एंड सोल
सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा पळय न्ही ती आसली हे कोणाकूच दिसना रे पुलिशेक दिसना ते जावं हेका कलेक्टर मामलेदार जावं कोण पंचायतीचो सेक्रेटरी आहा तलाटी आहा तांकां कोणाकूच दिसना रस्त्याची येयलेली स्क्रॅपयार्ड आहा ती आनी हाय टेंशन फोन आहा तेच्या केन्ना उजो पडल्यार कोण जबाबदार आसतलो ही सगळी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक जबाबदार धरपाची गरज आहा कित्याक दिसता आसतना कानाडोळो करता हे फाटल्या तेपाकूच पयली स्क्रॅप यार्डाक एक उजो लागून मोठी दुर्घटना धवळी हांगसर घडली हय धवळीची जबाबदारी आतां परत सुरू जाली परत ही सुरू जाता कशी कोणाचो आशिर्वाद आहा राजकारण्यांचो आशिर्वाद आसल्या ही जावंक शकना तुमकां खबर आसतलें गोंयभर स्क्रॅप यार्ड तशेंच नायट क्लब हे फूल इलिगल चल्लेले आसा आनी ह्या क्लबाक तशेंच ह्या स्क्रॅप यार्डाक लागून लाखांनी सरकाराक पयसो मेळटा हो कोणाक मेळटा तो आमकां खबर ना पूण जे आयज नायट क्लबाक जे उजो लागलेलो ते म्हणटा की अशें आयकलां की म्हयन्याक खंय ते 25 लाख दिताले अशें करप्शन चलता तेन्ना असले इलिगल बिजनेसाचेर कोणूच लक्ष दिना आयज जो नायट क्लबाक उजो लागलो म्हणून आयज सरकार तेजेर एक्शन घेता तेजे नंतर आमचे नागरीक जायते लोक अशे तरेन ज्यो हॉटेलां बिटेलां इलिगल चलता नायट क्लब तेजेर कंप्लेन घेता पूण तेजो बापूय कोण तरी आसता तेन्ना तेजेर कोण एक्शन घेयना आनी अशें जेन्ना मर्डर जाता खून जाता आनी उजो लागता तेन्ना नंतर आमचो सरकार खंय तरी धांवपळ करता अशीच आयज हांगा घटना घडलेली आसा बागान तेवटेन आयज तुका खबर आसतलें बागान 25 लोक मेले हेजी जबाबदार कोण हेजी जबाबदार सरकार आयज सरकारान दोळे धापलेले आसा काय म्हणटा वचत थंय जे गोंयान जे इलिगल गॅमलिंग बिमलिंग इतलें चलता ही हॉटेलां स्क्रॅप यार्ड हे सरकाराक सगळें खबर आसता सरकार हे खंय तरी लिपोवन दवरता कित्याक सरकाराक पयशे हप्ते मेळटा म्हणून आयज सरकार हे सगळे इलिगल बिजनेस लिपयता आनी जे नागरीक लोक आसा पळय हे बेच लोक तेजे नंतर नागरीक लोक मारता हस्त्यार उजो लागून आनी गव्हर्मेंटाचे कितलेशे पयशे कितलेशे कामगार वेस्ट ते ह्या इलिगल बिजनेसा लागून आमचे पयशे सरकाराचे पयशे गेल्ले आसा कित्याक आयज अशे तरेन इलिगल बिजनेस करता आनी आतां तेजे नंतर तो स्क्रॅप यार्ड सगळे बंद केल्ले आशिल्ले तेजे नंतर ते डेमोली सुद्दां केल्ले आशिल्ले हे आतां परत स्क्रॅप यार्ड कोणाच्या आशिर्वादान ते परत चालू जाले आनी कोणाक हे हप्ते गावता ह्या सरकारान हेजेर चडान चड करून लक्ष दिवचें गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगावकर परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो SKF रिव्हर मॅरेथॉन 2025 सर्तीत भारत आणि परदेशातल्या धावप्यांनी जायत्या सर्तींनी उत्कृष्ट कामगिरी केल्ल्यान उच्च ऑक्टेन सर्त आणि उल्लेखनीय सहनशक्ती दिसून आयली हे सर्तीत उमेदीन खेळगड्यांनी व्हडा संख्येन वांटो घेतिल्लो पळयात गोवा 365 खातीर हिरू महाले मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू येता ते सप्तकात सुके हवामान आणि नितळ मळब आसतले सकाळी आणि राती थंडसाण पातळटली हवामान विभागान अदमास उक्तायला
राज्यात नितळ मळब तिगून उरतले, तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव जातलो. सकाळी दव आनी धुके पडटले, प्रवास करप्यांनी जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. कांय सुवातांनी थंड वारे घोळटले जाल्यार दनपारच्या वेळार उष्णताय जाणवतली. सोमारचे तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट दिवंक ना. सुके हवामान, नितळ मळब, सकाळी दव आनी धुके, प्रवास करप्यांक सल्लो. घोळटले थंड वारे, सोमारचे तापमान 34 ते 19 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365च्यो अज्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.